5 तारखेच्यान शिगमोत्सव सुरू जालो आणि 18 तारीख पर्यंत जवळजवळ 15 दिसान 19 जाग्यांचेर शिगमोत्सव सेलिब्रेट जातलो। ही आमची परंपरा आमच्या उत्सवा बाबतीत ऑलरेडी केदारान ऑलरेडी सांगले आणि सालिगांव आणि परवरीच्या जोडपावलान कार्निवल शिगमोत्सव हे आम्ही दोघूय जाण मेळून बऱ्या दबाज्यान सेलिब्रेट करता। कित्याक सदांच पणजे म्हापशा सगळे मेट्रो जाताले पूण ही संख्या अर्दी सगळी व्यवस्था परवरी आणि सालिगांव शिफ्ट जाली, लोक शिफ्ट जाले, पूण म्हाका दिसता फेस्टिवल्साची जाणीव घेवपाक नाल्यार तांकां तांचे पार्टिसिपेट जावपाक वचून पळोवपाक एक संदी मेळची ह्या विचारधारान दोगांनी आमी चिंतले की परवरी आणि सालिगांव दोगूय जाण मेळून आमी हांगा विचार आशिल्ले की अंदू फ्लोट करचे न्हय, फ्लोट घेवचे न्ही, फक्त आमी मेळ घेवचे आणि मेळ फॅन्सी ड्रेस फोक आर्टिस्ट सगळ्यांक घेवन आमी हो शिगमोत्सव सेलिब्रेट करतो। सो आज हो परवरीचो शिगमोत्सव मातशे वेगळ्या तरेन सेलिब्रेट जाता। फ्लोट्स ना पूण रोमटा मेळ आसा, आमची गांवची कला आसा, आमची गांवची संस्कृती आसा, आमची गांवची परंपरा आसा आणि सगळे जाण एकजुटान जे येता तरी सेलिब्रेट करता ते उदाहरण तुका आज दिश्टी पळोवंक मेळटले। आज सगळे माणकुली भुरग्यांनी फॅन्सी ड्रेस जावं फोक आर्टान पार्टिसिपेट जाल्यार ते पळोवन आमकां उत्साह आमचो वाडटा आणि एक त्या फुडल्या पिढीक एक प्रेरणा मेळटा ही आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक। सो आयच्या दिसाक सगळे पथक सगळे पार्टिसिपेंटांक आमच्या सगळ्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता। तशेंच शिगमोत्सव सेलिब्रेट करता आसतना सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करचो, सगळ्यांची भावना समजून घेवची, मेळाक तसो तातूंत वाट दिवचो आणि सेलिब्रेट करता आसतना उत्साहान आमी सगळ्यांनी सेलिब्रेट करचो, वर्सा करता तसो अशें सगळ्यां कडेन उलोवंक। फाटीक एक ल्हान भुरगे तेणे बांधलेले आसा आणि लढाईक वयता आणि तेच्या सांगाताक आसा माणकुले सीता। स्पर्धक नंबर 12। माय नेम इज नारायणी नार्वेकर, आय एम नर्स। मी तुझा सर्वनाश करत आहे। नंबर 7। उलोवपाची गरज ना, पार्टिसिपंट प्लीज नोट, उलोवपाची गरज ना, फक्त क्या बात है, ताळे झोपा त्या बाय खातीर या।